अल्टिमेटली कितें आसा सीएमान स्टेटमेंट केल्लो तुमीच कवर केल्लो हांवें तो रिपीट केलो सो हांवें सीएमाचेर हेजेर टिका करपाचें प्रश्न नका आमचो सीएम आमचे सगळे सरकार आमचे पूण कितें आसा लोकांक कितें आसता की अल्टिमेटली लोकांक जशें तुमी पत्रकारांक खंय काडटा कॅमेरा लायता तशें लोकूय आमकां येता आनी सांगता बाबा हे कितें आजुनूय आमचे हॉस्पिटलाची ही वस्तू कित्याक जावना ती वस्तू कित्याक जावना सो तेजेर हांवें लोकांक सांगलें की आमी चालू आसा सीएमान प्रॉमीस केला आनी विश्वेश बाबांनी प्रॉमीस केला सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले आनी म्हाका तेंच्या मार्फत सांगलां की आतां आमचो कितें आसा पार्टी आनी आमदार हे वांगडा काम करता सो काल आमचो मंडल अध्यक्ष दिवू जालो आनी मंडल अध्यक्ष सांगलें आतां ही कामां तुवें आतां जसो फाटलो मंडल अध्यक्ष फॉलोअप करतालो तशें तुवें फॉलोअप करपाचें तुजी तुजी चुक हांवें सरकाराची टिका करपाचें टायम लागता न्ही तेच सांगलें न्ही हांवें कितें सांगलें फॉलोअप चालू आसा आनी फॉलोअप करून ती कामां करून घेवपाक जाय मंडल अध्यक्षूय सांगलां आनी तुमी सगळ्या सीएमाक मेळोवन आपूण हे बाबा ह्यो कामां आमची उरल्या ही मातशें बेगीन करपाचें कुचडे उलय डेव्हलपमेंट तो 2013-14 आमी चालू केल्लो इतले कंप्लीट करपाचें इतलें सांगलां पूण तुमी बस स्टँडाचेंय नांव घेतलें बस स्टँडूय तुमचें जायना म्हणून सांगलें ना बस स्टँड कितें आसा पळय सावथ गोवान जेन्ना तुमी पळयता मडगांव एक व्हडलो बस स्टँड ताचे फाटल्यान सावथ गोवाचो सेकंड बस स्टँड कुचड्यार थंय इतल्यो बसी एवरीडे वयता सो एक फेज बस स्टँडाची फिलिंग फेज ही म्हाका दिसता 6-7 वर्सां 8 वर्सां पयलीं जाल्ली सेकंड फेज अजूनय चालू जावना थंय ऑलरेडी कन्सल्टंट अपॉइंट करून प्लॅन एप्रूव करून दिल्या सो तो टेंडर करपाक जाय न्ही सो ताका काम जीएसआरटीसी दिलें ऑनरेबल सीएम जो आसा जीएसआरटीसी चेअरमन आसा सो आमी फॉलोअप करता सो हांवें फक्त लोकांक कितें आसता की लोक जेन्ना म्हाका विचारता हे कित्याक जावना ते कित्याक जावना सो ताका लोकांक सांगूंक पडटा आनी आमचे काल कार्यकर्ते आशिल्ले सगळे तांकां सांगलें भिवपाची ना रडपाची ना अशें स्टेटमेंट भिवपाची ना रडपाची गरज ना अशें स्टेटमेंट हांवें तेणें केलो स्टेटमेंट तुमी कवर करूना ना तुका दिता सगळ्या जनांनी कवर केल्लो म्हणजे हॉस्पिटल इनॉर्डर केले 3 तारखेक आमचे जानेवारीचे सो ऑनरेबल सीएमानूच स्टेटमेंट केल्लो काबालाक भिवपाची गरज ना रडपाची गरज ना आमी सगळे डेव्हलपमेंट करतले सो फक्त हांवें कार्यकर्त्यांक सांगलें ते सीएमान सांगलें ताका रिपीट केलें आनी काय आनी कितें करपाचें अडथळो कोण हाडटा कारण सरकारा भितर जे चाल लागपाची हे करपाचें ऑनरेबल सीएमान लावपाक जाय अशेंच सांगा आनी काय काल तुमचो आउटबर्स्ट दिसलो तुम्ही सामके फायर जाले अशें आमी सदांच तशेंच आसता आमकां आउटबर्स्ट जावपाचें कसलें मारक म्हणजे बीजेपी मारक केला हेजे पयलीं कोणाक केला ना तूं आतां स्टेटमेंट करता मारक कोणाक केला दाखयचे अरे आमी डेव्हलपमेंटाची दृश्टीन उरता आमी पर्सनल कोणाचें उलोवंक ना बीजेपी राग धरता न्हू तो कोणाक धरला दाखयता तुमचे एक बीजेपी मंडळान सांगला की बीजेपी रिवेंज घेवपी म्हणून तें पळय लोकांचें नाका तुवें म्हाका जें केलां पळय बीजेपीन कोणाचें रिवेंज घेतला दाखयचें बरें तुमच्याच मंडळान सांगला पळय कोण मंडल पळय इंडिव्हिज्युअल आउट गोईंग प्रेसिडेंट मंडळ प्रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट जे डिस्कंट्रोल आसा हे एलिमेंट हांवें सांगलें मरे जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना गोंयांत येवपाचो हांव रिजायन जाता म्हूण सांगलें पयर म्हाका पार्टीन एक दीस सांगलें दुसरे दीस रिजायन जालो आमदार मंत्री म्हण आमदार म्हण न्ही सो ज्यो गोश्टी आसा पार्टी खातीर आमी करीत आसा सो पार्टीन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी अशेंच करीत आसा हे फुडें करतले जो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हांवें काल तूं म्हजें फोर स्टेटमेंट रेकॉर्डेड आतां कितें केलां तुमचे कडेन उलयता आज म्हजे कडेन कळना पूण म्हाका कोण तरी फूल स्टेटमेंट घेतलो फाल्यां इल्लें आपणाक जाय तें तुमी घालता फूल स्टेटमेंट घालपाक जाय सो हांवें काल जो स्टेटमेंट केला हांवें खंयचोच निशेध हे करुना आमी कार्यकर्ते बसलेले तितून रिकॉर्डिंग कोणें केलां आनी अपलोड केला सो हांवें सांगलें की मंडल अध्यक्ष न्यू जाला ते लास्ट मंडल अध्यक्ष 4.5-5 वर्सां आशिल्लो आनी तोय म्हाका घेवन फॉलोअप करतालो फाटी कडेन आतां मंडलाक न्यू कमिटी जाता ती ह्यो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सीएमा कडेन आमी फॉलोअप करपाक जाय म्हणून सांगलां पूण म्हाजें कितें आसा तें हांवें सांगूं ना रडपाची ना गरज ना हें ऑनरेबल सीएमान स्टेजीर भाशण केलें तुमी हाडलां म्हणून सगळें तें 8 MLAचे मिनिस्टर नासले कामाक 8 एलिमेंट केलो न्ही अरे म्हाका जेन्ना सांगलें की कोणाक प्रॉमीस केल्लें आनी ताका लागून म्हाका आयज पार्टी हांवें पयलीं स्टेटमेंट केल्लो आसा 1 वर्स पयलीं हो स्टेटमेंट केलो मरे तेणें रिक्वेस्ट केलें की ताका घेवपाचो आशिल्लो सो म्हाका पार्टीन सगळें रिक्वेस्ट केलो आनी रिजायन जालो सो केला तें केलां आनी तें कितें बोलूं कामां खंय तरी स्लो जालें ना म्हाजें कामां आसा ती करपाक जाय म्हाजें आतां हॉस्पिटल हांवें इनॉग्रेट केलें 1 वर्स पयलीं आनी तेन्ना ज्यो गोश्टी हॉस्पिटला भितर केल्या जे गायनेक वॉर्ड केला आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो केल्ल्यो आसा हॉस्पिटला भितर ह्यो फुडें वचपाक जाय न्ही आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन फुडें गेले आतां पळय तितून भितर आतां जर फाल्यां चालू जायना गायनेक वॉर्ड चालू जायना ती ओटी चालू जायना आनी कितें जाता सिस्टमान करपाक जाय तें ऑनरेबल सीएम इज अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर आमचो आनी तेन्ना करता तेन्ना म्हाका तेणें प्रॉमीस केलें सगळ्यो गोश्टी जातल्यो सो ताका याद केलें वन आणि नंबर 2 क्लॅशेस बातता हांवें कितें सांगलां तें तूं खबर आहा पत्रकार म्हाका खबर ना पयशे म्हाजे घालना खबर आसा पळय लोकांक आसा वो ना ते लोकां कडेन विचार कामां डिले जाता न्ही ना कांयच जायना डिले कामां करून घेवपाक जाय ते डिले की पळय जनतेक लागून आमकां कोणें निवडून दिला आमकां कोणें दिला पार्टीचे आसाच आमकां फाटबल पूण
लास्टा निवडून कोण दिता लोक दिता सो जनतेक जर आमी डिलिव्हर करना तेजे कोणाक घरात हाडटले मागीर सो आमी आतां 2-2.5 वर्सां उरल्या तितून भितर जे प्रोजेक्ट चालू केले म्हाज्या मतदारसंघ हांव लोकांचे जनरल उलयना आतां हांव मिनिस्टर काय ना सो आमच्या मतदारसंघाची कामां हांवें सरकारा कडेन मारपाक जाय आमची कामां चालू आसले प्रोजेक्ट जे चालू आसा कंप्लीट जावपाक जाय फाटीला तानावडेन सांगलेलें ओपनली उलोव नाका म्हणून कशें openly? ओपनली उलयले कितें ओपनली उलयलें अशें आतां पार्टीचे टिका केल्या हांवें सांगलें अरे आमचे मंडलाचे भितर रिकॉर्डिंग जर कोणें केल्यार अरे आमी मागीर खंय उलोवप तें आतां तूं मेळ्ळे विचारता तूं विचारता काय आमकां ह्या दिवपा नाका असो म्हजें सांगपाचें पण आमी मंडल इलेक्शन काल जालें मंडल प्रेसिडेंट जेन्ना निवडून केलो जाल्यार हांवें फाटलो मंडल प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा डेव्हलपमेंटाची गोश्टी करताले फॉलोअप करताले सीएमा कडेन तुकाय रिक्वेस्ट करता की आतां ह्यो गोश्टी कामाक पडटा तेंकाय रिक्वेस्ट केला फॉलो कर कित्याक आतां कमिटी स्थापन जातली सो म्हाका दिसता जें हांवें केलां पळय कोणाक निशेध वा टिका करपाची बातम्या करूं ना हांवें फक्त आमच्या कार्यकर्ते कडेन लोकांक सांगपाचें काम केल्लें आसा की कितें जाता फाल्यां 2.5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन जातलें ऑपोजिशन टिका करपाक लागतलें आनी हांवें सांगलां स्टेटमेंटान म्हज्या फाल्यां बोटां दाखयतली हें कंप्लीट जावना तें कंप्लीट जावना तें जायना हें जायना हें जायना अशें न्ही इनिशिएट कोणें केल्लें निलेश टॅबनावर केल्लें न्ही सो सगळे प्रोजेक्ट आनी आमी सगळे एप्रुवल करून करता बेश्टे नाल्ल फोडना हांव केन्ना आज पासून हांवें नाल्ल कसलोच फोडूं ना जे प्रोजेक्ट आमचे सारके आसा चालू करतरी करता आनी सगळे परमिशन घेवन करता सो हे प्रोजेक्ट गेले परमिशनूय थोडी सोंपल्या पंचायती परमिशन आतां रिन्युवल घालपाक लायल्या हँडलूम सेंटराचें परमिशन दिल्लें सोंपलें सो अशें जावपाक जायना सो हे आमी लोकां कडेन सांगलां आनी आतां सीएम तुजें उजें सांगपाक कितें आहा आमचें सरकार आमचे भितर हांव केन्ना निशेध करना सरकार भारतीय जनता पार्टी म्हूण आमी आसा सरकार आसा सो हे फुडें व्हरपाक 2027 हेका टिका जावपाक जायना लोकांनी आमचे मतदारसंघान आमच्या वांगडा रावपाक जाय ह्यो गोश्टी सांगता खंय तरी तुमचे प्रोजेक्ट आनी डेटी सरकार तुमकां दिता अशें उल्लेख केला डेटी म्हणल्यार कितें जालां की हांवें सांगलें की प्रोजेक्ट जे आसा एक एक्झाम्पल जीएसआरटीसीचो आमचो एक्सटेन्शन ऑफ रवींद्र भवन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला आनी एवरी टायम तो डेट दिता 2 म्हयन्यान जातलो 3 म्हयन्यान जातलो सो हे कोणें तरी हें करून कंप्लीट करपाचें असो विशय थँक्यू जेवण करताय